दिव्यवाणी 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 ताळो आम्ही उमाळो ताळो आम्ही उमाळो. हॅलो हाय नमस्कार. ऐकून असां रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळची आयच्या ताळो उमाळो कार्यक्रमाक तुमकां सुमेस्तांक मोगो असो स्वागत म्हणटा. हांव आसा रोशन कुलशेकर, तुमचो मोगो असो इश्ट संगत आस दिव्यवाणी चॅनलार तुमी हें कार्य पळोवन आसात. तुमकांय मोगो असो स्वागत हांव म्हणटा. जिनी एक तालंतांनी भरल्लें तेंपल अशें म्हणटात. जायत्यांक जायतीं तालंत आसात, पूण थोडे फावटी देव थोड्या व्यक्तींक साबार तालंतां दिवन त्या तालंताचो पुंजो जावन रचताके. आनी आयच्या दिसा आमचे संगी हजर आसची मानेस्तेन एक तालंताचो पुंजो म्हणून हांव आशेतां. गांवांत मुळान कोडेलगार्न उपरांत पालदनेक ती फिरगज बदल जाताना थंय जियेवन प्रस्तुत वा मंजुरान वस्ती करनासची एक शिक्षकी, एक नाटी, एक गवपीन, एक कार्यनिर्वाहकी सांगतास एका रितीन सांगचें जाल्यार पिंतुरांनी एक्ट केल्लेली, धारावाहिनी एक्ट केल्लेली, नाटकांनी नांव येल्लेली अशें जायत्या वर्तुळांनी नांवाडलेली भोवमाने संतोष साल्डानाची पत्नीन सांगतास दोगां दुवांची आवय आनी वा मंजूरकारांक मोगाची सोपाण म्हणची सपना जावन आसा. आयची मोगाची सैरीन आमचे सांगता या ताळो उमाळो कार्यक्रमात हजर आसा. मानेस्तीन सपना क्रास्ता पयलें, कित्याक हांवें क्रास्त जाल्ल्यान दायजी पण सोडूंक जायना, पूण आतां तूं साल्डाना केली जावन आसा. बाय सपना साल्डाना, पयल्यान पयलें ताळो उमाळो कार्यक्रमाक मोगोसो स्वागत आशेतां तुका. देव बरें करूं रोशन तुका. कशी आसाय तूं? हांव हुशार आसा. हय, सपना बाय म्हणटा आसतना हजार स्वप्नांचें एक चिंताप तुजें थंय आसा आनी कितें तूं चिंताय तें पूर्ण करताय. आनी तूं हांवें पळयत तुज्या ल्हान प्रायर्तां भोवशा हांवें तुका पळयल्ल्या प्रमाणे कुलशेकारान आसतना आमी जाल्यार मुखार येवंक भियेताले, पूण सपना सगळ्यांचे की मुखार आसताले हर एक कार्यावळीन. भोवशा YCSची तूं प्रेसिडेंट जावन आसली आमची, आनी असली एक तालंतां तुवें तुज्या ल्हानपणांतावन तूं उर्जीत केल्ल्यान आज सपना सगळ्यांकी मोगाची जावन आसा. हें तुवें केदाळा पार केलें, तुजें थंय तालंतां आसात. हे हाका कसो तुका प्रोत्साहन मेळ्ळो, कोणातावन पयलें तुका पाठिंबो मेळिल्लो? म्हाका पयलो पाठिंबो मेळिल्लो म्हजी एक कन्नडा टिचर आसली 7ನೇ क्लासींत, रोहिणी टिचर म्हणून. तिचे तावन हांव तिणें कन्नडा पाठ करचे आसले आनी ते पाठ केल्या उपरांत तांतले खंयचे म्हणी एक कॅरेक्टर काण घेवन हांवें दनपारां लंच ब्रेका टायमार एक्ट करून दाखोवचें आसलें. एक दीस तिणें रामायणाचें कॅरेक्टर म्हळ्यार रामायणाचो नाटक इस्कालांत म्हळ्यार क्लासींत लेसन केल्लो. ताच्या उपरांत दनपारां हांवें रामायणांतल्या रावणाचो पात्र थंयसर जेवण जाल्या उपरांत रुखाच्या मुळांत थंयसर हांसोवन दाखयलें रावणाच्या बरी केलें. तशें भुरगीं पुरा बाय मुस्तू जेन्ना थंय इन्सेक्टायन जाली आनी पुरा म्हजें नाटक म्हळ्यार अभिनय पळोवंक थंयसर राखून रावली. आनी ती टिचर थंय हात धुवंक आयिल्ली आनी म्हाका कळीत नासलें की टिचर आयिल्ली म्हणून. टिचरीन म्हाका बेल जाल्या उपरांत आपयलें, सपना स्टाफ रूम गे बारा म्हणून. हांव स्टाफ रूमाक गेली, भियानंत गेली, कालें जावंक पुरो, कालें पनिश्मेंट ಗಾಯ म्हणून सांगून. ती म्हणाली ಈಗ ಮರದ ಬುಡದ ಹತ್ರ ನೀನೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ म्हणून. कालें करचें कळना, उरलीं पुरा टिचर आसात. मागीर हांवें कालें करचें बरें करून परतेक केलें. हॅलो रामा म्हणाले. ताच्या उपरांत उगवत रावली. मागीर दुसरे 2 दिसा उपरांत ಒಂದು ನಾಟಕ ಉಂಟಾ ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ म्हणाली. म्हाका बारी खुशी जाली, टिचरीने एक चान्स दिले न्ही म्हणून सांगून. सो तो ड्रामा जावन आसा अकबर बिरबल, आनी तातूंत म्हाका बिरबल असो रोल आलो, मेन रोल. तो आमी 10thच्या भुरग्यांक सेंड ऑफा दिसा केल्लो आनी थंय तावन म्हाका कळ्ळें की म्हाका एक नाटकांत अभिनय करयेत म्हणून. ताच्या उपरांत साबार नाटक तिणेंत म्हाका 10th म्हणसर अभिनय करूंक इस्कालांत दिल्लें. हय, सपना विशयी सांगचें जाल्यार तिणें पिंतुरांनी अभिनय केला. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನ ತುಳು ಪಿಂತೂರಾನಿ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಇಂಚ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹಸನ್ಮುಖಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥೊಬ್ಬರು ನಟಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳುಗರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಸಪ್ನ ಸಾಲ್ಡನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಮಾತಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತಿರುವೆ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, कन्नड, मुजी भाषेतला पातिरवे अशें जाल्ल्यान तिनी भासांनी उलोवया तुजे कडेन. लोकांक कोण तुजे अभिमानी आसात आनी पळयल्या वय तुजें शिकप कशें जालें आनी आतां प्रस्तुत तूं एका इस्कॉलान शिकोवन आसा. हाचे विशयान आमकां सांगशी गे. आमी सांगचें की तुमीच सांगल्यार बरें म्हणटा. खंडीत जावन
हांव फर्स्ट टू 5th स्टँडर्ड कन्नड मिडियम सेंट जोसेफ कुलशेकर ताच्या उपरांत 6th हांव सेक्रेड आर्ट्स कुलशेकर शिकलेली मागीर फर्स्ट PUC हांव डिग्री म्हणसर सेंट एलोशियस कॉलेज मंगळूर मागीर उपरांत हांवें MA करून MA कन्नडान केलें मागीर B.Ed शिकप संपयलें प्रस्तुत फाटल्या 14 वर्सां हांव केम्ब्रिज इस्कॉलांत कन्नड शिक्षकी जावन वावर दिवन आसा व्हडले इस्कॉलान आनी ಒಟ್ಟುಕು टीचिंग एक्सपिरियन्स 20 वर्सां जाली 20 वर्सां जावन एक शिक्षकी जावन तूं सेवा दिवन आसाय सपना जायत्या भुरग्यांक तुवें बरो फुडार दिल्लो आसा शिकप दिल्लें आसा आनी तुज्या जिवितांत एक नाटक मस्त मोगा असो मम्मा रिटायर्ड जाता बहुशा ताका 3रे स्थान तुका मेळिल्लें आसा एक बहुशा तातूंत तूं एक असो एक प्रभाव घाल्लो गे सपना एक परिपूर्ण नटी म्हूण त्या नाटकांत हांवें कळ्ळें दो यू गॉट 3rd प्लेस 3रो प्लेस मेळ्ळा जाल्यार पयल्या प्लेसाचें तें एक अत्युत्तम प्रदर्शन म्हूण बायल्यांनी उलयल्लें आसा म्हाका अजुनूय तें कानान गुणगुणटा इतलें बरें प्रदर्शन मम्मा रिटायर्ड जाता हाचे विशयान तो म्हजो पयलो नाटक रंगमंचेर कन्नडा सोण्णो फर्स्ट PUC नासली हांव त्या दाळा म्हाका एक प्रोत्साह दिल्लो असो म्हज्या पप्पान म्हूण सांगीत कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार तुमकां कळीत आसा चेडवां भुरग्यांक म्हळ्यार कितेंय म्हळ्यार कालें चडून जायत कोण ना म्हूण सांगून वडिलांची एक तांकां एक भें आसता पूण जाल्यार म्हज्या पप्पान सांगलें जायत म्हणून आनी मॅक्सीम लुद्रीग तो असो डायरेक्टर जावन आसलो आनी म्हाका हो ड्रामा दिल्लो आमच्या कुलशेगरच्या डेनिस डिसिल्वान ताणेंच आमकां प्रॅक्टिसा करून फाटीं पावोवचें आसलें आनी तांतूं म्हाका जोर सुनेसो रोल मेळिल्लो आनी ताळ्या खातीर पाप आसले जोर करचे खातीर पूण वेदीर ड्रामा जावन आमकां फर्स्ट प्रायज ड्रामाक मेळ्ळें आनी म्हाका 3रे स्थान मेळिल्लें आनी आनी त्या दाळा ताका वरिणार जावन आसलो मानेस्त डॉल्ला मंगळूर आनी ताच्या उपरांत ताणें म्हाका ताच्या ड्रामांत सिलेक्ट केलें आनी अशी तशी तशी अशी कशी अशी जाली पिशी हो ड्रामा साधारण एक 18-20 तसलीं प्रदर्शनां जाल्लीं आसात वय आतां तूं जायत्या पिंतुरांनी सिरियलांनी तूं पळोवंक मेळटाय प्रत्येक जण आमी म्हणटा दायजी वर्ल्डाच्या एका सिरियलार बहुशा 53 एपिसोड्स आमी ते पळय मिसेस मीना एंड फॅमिली तातूंत एक बारी अपूर्बायची सून तूं जावन आसली जोर सून म्हणचें गी पाप सून म्हणचें गी म्हाका कळीत ना हर एक हप्त्यांत दुसरी सून जावन कॉन्सेप्ट येता दुसरी सून जावन येता पूण सून तित्त न्हय होय कशें हो एक अनुभव TV सिरियल्सान तुवें जाल्लो सिरियल म्हणजे पयलें सिरियल ही वाट सर्गाची न्हय ताच्या उपरांत म्हज्या जिवितांतलें टर्निंग पॉयंट मिसेस मीना एंड फॅमिली म्हणून येता सो ह्या सिरियलांत म्हाका सिलेक्ट केल्लो मनीस जावन आसा आशीत पिंटो ताणें म्हाका कॉल करून सांगलें अशें सिरियल आसा सपना येवेत गी म्हणून तशें म्हाका एक दीस स्टॅनी बेळान कॉल केल्लें हांवें स्टॅनी बेळाक येदोळ म्हणसर पळोवन येतलें हांवें चिंतलें तो कांय 50-60 जायत म्हूण सांगून मस्त बरें करून मर्यादेन उलयली मागीर ती आमकां एक फावटी म्हाका स्टुडिओ कापयलें त्या दाळे म्हाका ताची वळख नासली पूण म्हज्या सायडीक तो बसोवन पुरा म्हजे हावभाव पळोवन म्हाका ह्या म्हज्या सिरियलाक सांगुल्लो पार्ट म्हूण सांगतना म्हाका विचारलें तुजें नांव कालें गी म्हणून त्या दाळे ताणें सांगलें स्टॅनी बेळा म्हणून सांगून मागीर हांवें तांकां एकच सांगलें की हांव एक टिचर म्हाका हप्त्या मदें बिलकूल येवंक जायना रजा काडून देखून तो म्हणालो ना म्हाका सगळ्यांचे हांवें सगळ्या एक्टर्सांचे तांचें काम आनी परत पळोवचें पडटा सो आमी संडेच मोस्टली आमी शूटिंग करचें म्हणून सांगून सो हांव तशें त्या रोलाक सिलेक्ट जालें आनी हर एक आयतार आसत हें कालें आमचें शूटिंग आसलें पूण डब्बिंग हांव इवनिंग वचून करतालें संडेचें पूण मिसेस मीना आनी फॅमिली म्हणटा आसतना मिसेस सपना आनी फॅमिली कितें ट्रबल जावना गे कितें दोगां भुरगीं आसा तांचें शिकप तुका पळोवचें पडटा आनी घरा जबाबदारी मस्त आसतना आनी वाड्यांत गुरकार न्हू त्या आयड्यान वामंजेरचे गोळी परीक्षा दिसो सांदो जायती जबाबदारी वयशी जाय पूण तुका देवान कांय 48 आवर्स दिल्यांत गे उरल्ल्यांक 24 तुजे वरीत म्हाका 24 वरांत दिल्यांत हांव सकाळीं 4:30 वरां उठता मागीर म्हजें सगळें घरचें सगळें काम करन इस्कालाचें पुरा इस्कालाचें काम करन मागीर भुरग्यांक शिकोवचें जावन तांचे उपरांत इस्कालाक वचून संजेचें तांकां शिकोवचें सगळें काम करून जाल्या उपरांत हांवें डब्बिंगाक घेवचें आसलें आयले वार तुवें सपना एक कडेन तुवें सांगलें उतार म्हाका अजुनूय मोतींत आसा तें भोवशा विन्सीचे इंटरव्यून तुवें सांगलें ऑनलायन शिक्षण आयिल्ल्या वरवीं भोवशा तुमच्या जाल्यार टिचरांक कितलेशे समस्या जाल्ले आसात हाचे विशयान थोडें जागोवेत गे तुवें वय ऑनलायन शिक्षण म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा कोरोना आयल्या उपरांत भुरग्यांक आमी कयतावन म्हणी कशीय म्हणी आमचे लेसन्स तांकां पावयचे आसले ऑनलायन शिक्षण म्हळ्यार येंत कित्याक म्हळ्यार आमकां एक टिचरांक की वो पयलो अनुभव थोडे फावटी मोबायल यूज करूंक की कळीत नासलें समा करण म्हळ्यार कॉल येवचें वा मेसेज धाडचें तितलें मात कळीत आसलें पूण आतां ऑनलायन येवन मोबायलान इतली हांव रिगल्यां गे सगळें खंय विचारल्यार तितलें म्हळ्यार
ते सोदून काडचे तितले एक शाती आसा प्लस आमकां इल्लें कस जातालें म्हळ्यार भुरगीं कशीं गाणी घेतात पेरेंट्स आसलीं ती कशीं पळयतात म्हणून सांगून ते एक आसलें पूण ताच्या उपरांत क्रमेण जावन आमी आमचे म्हळ्यार ते ऑनलायन शिक्षण म्हळ्यार ऑनलायन एज्युकेशनच आमी कंटिन्यू केलें पूण आतां स्लोली आमी हाका नॉर्मल लायफाक वचून आसा. ओके सर जायते उलोवंक तुजे सांगात तुवें जायत्या नाटकांनी एक्टींग केलें तुजे पसंदीचो डायलॉग खंयचो म्हणी आसा गे सर आमच्या आयकोप्यां खातीर तूं वांटून काणी कशें जाय जाल्यार रावण बरें येदळू सासलें हितून जाल्यार रे ते तुजो बाळपण असो सुरवेचो डायलॉग पूण तुका इतल्या नाटकान कशी दिल्लो एक डायलॉग आसा जाल्यार तो खंयचो सांग नाटकांत म्हणच्या की म्हाका सिरियलांत मस्त खुशी जावचे डायलॉग्स आसात पण ते एक काळ जा केदाळे रप्पाय बेजार जाताना ओ डायलॉग मारले ते पुरा समाधान मेळटा उदाक येयल्या वरी वय वय मिसेस मीना अँड फॅमिलींत तांतू म्हळ्यार सबार डायलॉग्स लायक्स आसात मस्त म्हळ्यार तांतू थोडे डायलॉग सांगचे जाल्यार पण अळे पीजी तूं हांवें पळय पीजी जावन सो राव जायते कळ्ळें मू तुका आमच्या घरच्या कोपऱ्याक येवची गरज ना डेनो कालें करता या तूं येता गी ना हांगा काले माय तुजे किरकिरी ते म्हळ्यार घरा सांगचेच जायलो आनी ते तुका फील दिवंक पडटा न्ही हांगासर तसले डायलॉग तुवें मस्त मारले आसा पूण भोवशा अरविंद बोळार वाटतो तुवें एका पिक्चरान एक्ट करतना बरे फेमस जाल्ले डायलॉग आसा वय गे आनी तो डायलॉग हांगासर हांवें दवरला तो आमच्या लोकां खातीर आमी आतां प्ले करता आयकोवया कितें म्हणटाय ಓಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಾಂಡ್ ಇಂಚ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಆಡಿದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಡೈಲಾಗ್ನಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅವರು ಸ್ವಪ್ನ ಯಾರಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಕೇಳುಗರೆ आम्ही पिलिकुलागे आगी पिलिकुला ते नाका नंतर वामंजुरिया वामंजुर तैसने मागीर खंय वचून अंपन कटे सिटी सेंटर यागी सिटी सेंटर तोय मस्त जावन आसात ना जाल्यार उरलें समर्थन दिया ते मस्त पयस जाल्यार ना तर आमी एक काम करया हांव आनी तूं आमच्या घरा या काले रिची मागीर काले आमी येस हांगासर आमी हो डायलॉग आमी आयकून आयल्या खंय आमी आमच्या घरांत या म्हूण आखरे एक अरविंद बोळार म्हणटा तशें भोगलें एक असले एका महान कलाकार सांगता कित्याक हे पुरा आमी म्हणटात हेडल्ले कलाकार आनी जायते तांणी तुळू भाशे खातीर आनी भोवशा तो कोंकणीन उलयता जाल्यार कशें भोगलें तो कोंकणी उलयतना आमची कोंकणी कशी म्हण भोगता तुका हे फर्स्ट पयलें पिक्चर म्हजें इंचाड्यांच्या आनी आमच्या ते मिसेस मीना अँड फॅमिली थंयसर शूटिंग जाल्लें तेंच पयलें घर आमचे जेम्स मेंडोन्साचे वामंजूर सो थंयसर येताना म्हाका फर्स्ट म्हणले कामाचो रोल म्हणून म्हाका गुंतनातलें अरविंद बोळार आनी बोजराज एक्ट करूंक आसा म्हणून सांगून आनी मागीर ताणें डायलॉग्स दिताना ते म्हणाले इरेग इंद अरविंद बोळार हांवें म्हणून हांवें सांगलें इंचिने सर इंच बनपुना इर आत मल्ला एक्टर इंक आपुंडे एक्ट मल्पेरे दाला आपुजी मॅडम इंक्लू पान पांचने मल्पले म्हणालो तशें थंय गेली ते येताना मागीर ताणें म्हाका थोडें गायडन्स दिलें कोणान बोळारान गायडन्स दिलें तूं हांगासर पळय अशें पळय तशें पळय तो म्हजो बॉयफ्रेंड जावन वय त्या पिक्चरांत ताणें एक्ट केल्लें आनी ताका थंयसर येवंक आसा आनी म्हाका कितलो संतोष गी म्हळ्यार म्हजे फर्स्ट शॉटार तो डायलॉग पास जाल्लो आनी सगळ्यांनी म्हाका थंयसर क्लॅप दिल्ले सो हांवें चिंतलें की धडधडे नातले ते व्हडल्या कलाकारा सांगात आमी एक ते आमची बस न्ही वय बस म्हणल्यार कोंकणी आसलें जाल्यार पूण तो कोंकणी उलयनातले कोंकणी कशें उलोवचें कवजेनी नात अशें जायत्यांक तूं मेळ्ळाय जायत्यांक सांगात तुवें नटन केल्लें आसाय तुज्या जिवितान जायते तुवें नाटकाच्या शेतान दिल्लें आसाय पूण गायनाच्या शेतांनी सपना हुंस म्हूण हांवें आयकलां पूण तुवें कित्या खातीर ह्या गायनाच्या शेताक इल्लेशें पयस दवरलें आतांच्या दिसांनी कित्याक तुमकां कळीत आसा शिक्षकी म्हूण सांगल्यार तिचो ताळो तूं तिका एसेट वय एसेट आनी इतले वर्सां शिक्षकी जावन आसता म्हणटाना ताळो इल्लोसो म्हळ्यार भुरग्यांक सांगाता बॉम्ब मारून भुरग्यांक सांगाता उलोवन इल्लोसो ताळो इल्लोसो त्या मेलोडी टायपार वचना ताळो पूण जाल्यार हे म्हजें एक हव्यास म्हूण काण गेलें हांव 1998 10th जाल्या उपरांत म्हजो कजन आसा आतां चेअरमॅन MCC बँकाचो अनिल सो ताणें म्हाका सांगलें की सपना तुका सिंग करूंक जाता तूं एक सॉंग सिंग कर म्हणालो तशें आमकां मॉडर्न त्यार एक वेव्साचें हें आसली म्युजीक पार्टी सॉंग जस्ट ए गेस्ट सिंगर जावन एक सॉंग सिंग केलें एका दिसा एका चल्यान म्हाका म्हणून एक सॉंग सिंग करूंक हांव पालदने तावन मॉडर्न त्यार गेल्ली आनी ताच्या उपरांत थंयसर वेव्स
क्लिप फीन ताणें म्हाका सांगलें गी मुखल्या खंय म्हणी फंक्शन आसल्यार तूं एका येवयेत गी म्हणालो सो जायत म्हळें तशें 2-3 प्रोग्राम म्हाका आली वचून गेस्ट सिंगर जावन तूं केलें ताचे उपरांत म्हाका एक कॉन्फिडंट मेळ्ळें सो त्या दाळा सडावत म्युझिक पार्टीनी हांवें गायन केलें होय पूण तुवें सिडीनी गायन केल्लें आसा या 2-3 कवळ्यांनी पूण तूं मागीर म्हणटा जायना म्हजो ताळो म्हाका जाय भुरग्यां खातीर बोमा मारूंक जाय म्हणटालें गे अशें तें क्षीण आसलें देखून तुवें गायनांतून पयस रावलें मागीर म्हळ्यार सकडी ओट्टूक सांगल्यार पुरा तेंत म्हळें सज्जेगे बाजील जायत म्हण सांगून खंयचे म्हणी एक फील्ड काणगे म्हणून एक फील्ड न्ही पुरा एक ऑल इन वन करता जाल्यार हे इल्लेशें पयस रांदूंक रांदताय सांगताच शिकापी दिताय भुरग्यांक नाटनय करताय तशें म्हणटा आसतना थोडे फावटी सपनाक पळयतना देवा काय कशें तुवें अशें सांबाळटाय की म्हणून आमकां भोगचें आसता आनी वामंजूरच्या हर एक एक्टिविटीसान तूं आसताय ओवियो म्हणटाय आनी गुरकान मागणी शिकयताय MC करताय तर तुजे कडेन सपना मस्त उलोवंक आसा तर मग न्हू सपना आमचे संगे आसतना सपना सांगता आमी मस्त सवालां दुरुस्त केल्ली आसात पूण सपनाक भुरग्यांचें शिकप म्हळ्यार मस्त मोग जायत्या भुरग्यांक शिकप कोणाक जायना तांकां तांक ना तांकां ती तांचे खातीर कितें तरी करता म्हूण आमकां कळीत आसा दुबळ्या भुरग्यांक जावं पुरो गरजेवंत भुरग्यांक हाचे विशीं जायती मिनात काडिल्ली आसा सपना सांग म्हाका हाचे विशीं थोडे मला एक सांगती कित्याक म्हळ्यार जिणी ही दिसानातली सेवा तुजी वय थोडीं भुरगीं म्हळ्यार आमच्यात वाड्यांत इल्लेशीं उणें पूण इल्लें पयशिल्लीं भुरगीं इल्लीं कॉल करून विचारतात म्हाका इल्लें शिकयत गी म्हूण सांगून सो तल्या भुरग्यांक हांव धर्मार्थ जावन शिकयतां ट्युशन म्हूण सांगून काण घेना फोन थोडी पटी करतात म्हाका हें समजोना म्हूण सांगून बिलो 7th जाल्यार मॅथ्स सायन्स खंयचीय कितले डाउट्स आसल्यार ताचे हांव क्लियर करता एरिया भितर सब्जेक्ट वय वय मागीर येताय एबाव म्हळ्यार तिकेशे कस जाता दुसरे सब्जेक्ट सो कन्नडा जाल्यार हांव सगळे डायलॉग्स आनी तांकां कालें दुसरें कालें जाय पळय तें पुरा तांकां सांगता प्लस म्हजे कडेन कितेंय आसल्यार एक एक्स्ट्रा थिंग्स कालें आसल्यार त्या भुरग्यां कडेन वांटून घेवन एग्जामाक थोडे फावटी इस्कोलाकी भरती केल्ले आसा म्हणून आमकां कळत आसा हें गुप्ती सेवा सांगू नजो पूण हांवें इसारचें पडलें थोडे फावटी जायत्यो काणयो तुज्यो जायतीं बरपां तुजीं जायत्या पत्रांनी नेमाळ्यांनी फायज जाल्लीं आसात भोवशा कॉर्डेलचें जैतारे आमी सुरवेर तुका पळोवन आसल्या ताचे उपरांत आय थिंक तें तुजी सुरवातेची सुरवात थंय जाल्ली गी म्हणून बघता पळय हें बरोवचें तेणें कोणात हांव तुका एक आयलें तुज्या घरांत कोणी गॉडफादर आसात गी तुका हें म्हळ्यार तूं मात तुमच्या घरांत हांवें पळयल्या प्रकारे तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसात गी असलें तालेंतवंत अशें तालेंतवंत मनशां आसात पूण सिंगिंगाचे देणें म्हाका म्हज्या मम्मी तावन आयिल्लें म्हळ्यार म्हजी मम्मी सिंगर न्ही पूण ती फेस्ता परबेंनी मावशे मागीर माम आनी परत सांगाता मेळून विलफेबाची सर्ट जावन पदां गायताली ती वय ती आयकून म्हाका सिंगिंगाची एक गुरूब आयली मागीर म्हजो पप्पा जावन मम्मी जावन दी चड इतकांय शिकप तांकां नातलें पूण जाल्यार भुरग्यां खातीर तांणी मस्त वावंट काडली आनी खंयच्या क्षेत्रांत आमकां मुखार वचूंक पाठिंबो दिताली तशें जाल्ल्यान बरोवची सकत खंयची म्हळ्यार अशेंच कालें म्हळ्यार दुसऱ्यांची लेखनां वाचून मागीर एक पळया कितें तरी जाता गी म्हूण पळया म्हूण सांगून स्टार्ट केल्लें इल्ले इल्ले ल्हानशे एक कावाना चोटुका तशें बरयताली ताच्या उपरांत हांव कोंकणी संघाक एलोशियसा घेवन जॉयन जालें थंयसर मॅडम फ्लोरा आसली तिणें आमकां मस्त सपोर्ट दिलो कित्याक म्हळ्यार हांव एक कोंकणी स्टुडंट डिग्रींत आनी ताच्या उपरांत त्या कोंकणी संघांत हांव जॉयन जाल्या उपरांत म्हाका इल्लीशी उर्बा चडली तशें आमचो सेवक त्या तसल्या बुकांनी हांवें बरपां बरयल्या हय YCSच्या त्या टेंडरेचेर तूं DSCच्या केंद्रीय समितीची अध्यक्षीण आसली भोवशा एक कॉडेलाक एक तीक म्हणून कित्याक येद्या व्हडल्या मंगळूर त्या जाल्यार उडपी आनी मंगळूर म्हण नातलें मंगळूर DSC म्हणून आसलें ही जबाबदारी त्या ल्हानशे प्रायार मेळटा आसतना तूं कशें भोगल्लें आनी त्या जबाबदारेन तूं कशें यशस्वी जाल्लें कंडी जावन न्ही म्हाका म्हळ्यार YCSाक आमी जॉयन जाल्ल्या PUC आसतना त्या दाडा फादर चार्ल्स आसलो आमकां चार्ल्स मॅनेजर्स तशें सेकंड PUC आसतना हांव एक्चुअली इलेक्शनाक म्हण रावल्ली न्ही थंयसर आमकां 2 दिसाचें कॅम्प आसलें आनी थंय हांवें उलयलें आनी परत पळोवन सगळ्यांनी म्हळें तूं राव म्हूण सांगून सो म्हाका तांणी सगळ्यांनी अध्यक्षीण जावन चुनायत केलें ताच्या उपरांत हर एक सोनवार आनी आयतारा म्हणल्यार बरी आमकां इगर्जांक भेट दिवंक आसली हर एका देशीच्या हर एका इगर्जेक थोडे फावटी सोनवार थोडे फावटी आयतारा आमी वचून थंयसर भेट दिवन थंयसर YCS मिटिंगा करनासल्या आनी आमचो मेल्विन वास निर्मार्गा सो तोय आमचे ओटो येतालो फादल्या सांगाता आनी गरज पडल्या कडेन आमकां थंय रावचें पडटलें तशें ह्या संगतींत म्हाका
मस्त पाठिंबो दिल्लो म्हणून म्हज्या पप्पान म्हळ्यार भायर एका चेडवान रावचें म्हणून सांगल्यार इतले सलीसायचें न्ही आनी त्या एजीर 18 वर्सांच्या एजीर पूण जाल्यार तुका खंडी जाता आनी तूं हर एक मुखार मॅट कितले काडताय तें तुका हांव खंडी जावन तुज्या फाटल्यान हांव आसा म्हूण सांगून ताणें म्हाका मुखार येल्लें पूण पोरच्या जुनाच्या 1 तारखेर तो देवादीन जालो सो ती बेजारायची चिंतनांतल्या बरें म्हाका कळीत आसा पूण पप्पान दिल्लें धैर्य पप्पान तुका मुखार वचूंक सोडून ती एक पप्पाचें बरें मोन तुजें तें आसल्यान भोवशा तूं ह्या उदरगतीच्या पावंडा पावलाय म्हणून म्हाका अभिमान भोगता पूण तोवळच्या वयसी आसा आनी आतांच्या वयसी आसा पळयतना तुका कितें फरक दिसता गे या कितें तरी डिफरन्स आसा गे तुमकां ते जाल्यार एक अशें मोल्ड जाताल्यात तुमी सकट भुरगीं आधुनीक गॅजेट्स नातुल्ले पूण आतां आधुनीक गॅजेट आसून YCS आनी हातूं कितें तरी भुरग्यां तें नवेपण येवंक गरज आसा गे वय खंडीत जावन त्या दाळा आमकां एकच सेम आसलो आमी कितें तरी जिवितांत करीचे गे म्हूण सांगून पूण आतांचे युवा जनांक थोडे तें आसा पूण थोडे आणखी तें अर्थ करच्यांत मस्त फाटीं आसात आमी कले म्हणी एक साधन करीजे एन्जॉय करूंक मात येता ते ही गरजेन आमी कितें तरी करीजे भायर कली म्हणी कार्यक्रम करीजे म्हणून सांगून आसा आतांच्या भुरग्यांक आतां हांव एक शिक्षकी जावन सांगचें खंयचेय सांगल्यार कोणाय की कांय फरक पडना ती कितें सांगतात म्हणून सांगल्यार ओके मॅम वी कॅन डू लेटर तशें लेटर येता पूण आमी कालें करचें नाळे माडू केल्यार ಈಗಲೇ ಮಾಡು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡು ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಈಗಲೇ ಮಾಡು ಮುಂಚೆ तशें सो युवा जनांक आणखी म्हळ्यार एक्चुअली आमकां मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आसात आमी ते सारक्या रितीन गळसिल्यार मात्र मुखार वशेत म्हणून सांगून म्हजे अभिप्राय घरांत सपना कसो पाठिंबा आसा तुवें पप्पाचो सांगलो एक वांटो सांगलो क्रास्तां गेले आसतना सल्डाना गेलें जाल्या उपरांत भोवशा दादल्यान ओस हांव तुज्या फाटल्यान आसा म्हळ्यार मात्र यशस्वी पुरुषान देव बरो महिळे येतारे यशस्वी महिळेन दे पुरुश येतारे म्हणल्याक भोवशा संतोष सागसगी म्हण कशें भोगल्लें कशें सपोर्ट करता तुका तो खंडीत जावन एक दीस डॉल अंकल आमच्या घरा येयल्लो तो ड्रामाक म्हळ्यार हांवें काजारा पयलें केल्लो तो ड्रामा तसो ड्रामा करया म्हूण सांगून स्टार्टींग नो जनवर नाकाच म्हणलो ड्रामा करचें नाकाच नाका तुवें स्टेजीचेर वचून म्हूण सांगून पूण अखेरीक हांवें सांगलें पळय तूं एक दीस येवन पळय ड्रामा कशें जाता काल जाता पळय म्हणून ताच्या उपरांत ताणें म्हाका दिल्लो सपोर्ट अजून मुसळ तो दिवनूच आसा खंयचेय संगतींत जाल्यार आतां सिरियलचे संडे जाल्यार म्हाका वच म्हणटा आनी घराचें सगळें काम जावन दी भुरग्यांक सांबाळचें जावन तस्सो करता आनी थोडे फावटी हांव संजेचें डबिंगाक येताना जाल्यार भुरग्यांक सांगता तस्सो आसता सो हर एका क्षेत्रांत ती इवन MC करताना जाल्यार खंयच्या क्षेत्रांत ताणें म्हाका पाटी रावंक सोडूना तस्सो थोडे फावटी हांव वचना जाल्यार कित्याक काणयो नाय प्रोग्राम कित्याक वचनाय म्हणून सांग तसलो पाठिंबो म्हाका मेळटालो एक हांगा उलो येवन आसा कोण आसा पळय हॅलो देव बरी सांज देव बरें सांग कोण उलयता हांव रोशन वामन करता रोशन वामन जिरता उलय रोशन सांगा सपना आसा आमचें सपना कशें आसाय हांव हुशार आसा हांव किरो म्हणटा रोशन फिरेरा रोशन फिरेरा कळ्ळें रोशन कसो आसाय तूं हांव बरो आसा सांग रोशन सांग तुमची एक्टिंग पुरा बरें जाला पुरा तूं सिरियलान थँक्यू सो मच टॅलेंटेड आसा हय तुमी तुमच्या फिरगेच्यान पळयला न्हय रोशन तिका थोडी उतरां उलय पळय तिच्या विशयान हय तिची पुरा संघ संस्थेन आसा पुरा एक्टिव्ह आसा ती खंयचे वेळेला पदां सिंगिंगान जावनी नाटकां जावनी सिरियल पिक्चर खंयचे पुराय आसा ओके तुका तशें कशें मॅनेज करता म्हणून तिका तुका तेंत म्हणे तिका उडला विचारलें न्ही 48 गंटे म्हणे तिका दिले आतां घेवन आमकां 24 दीन हय तशें तशें आसा भुरग्यांक पळयचे तशेंच जाल्यार सगळ्यांक ती खुशी आसता न्ही तिका जाल्यार हय हय हॅप्पी आसता हय 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 रोशन तुज्या गांवची एक मोगाची सैरीन आमचे सांगत आसा कॉल केल्ल्याक मारी खुशी जाली ओके देव बरें करूं रोशन थँक्यू सो मच सो रोशन वामन जिरतान कॉल करना तुका रेखाद दिवंक दिले ताणें उल्हास पटयलें ताका एक लरीगिरवंत काडून ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಪ್ನಾಗೆ ದೇವರಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ कशें मॅनेज करता ಹೇಗೆ मॅनेज ಮಾಡ್ತಾರೆ म्हण तेंत सपना तुजे कडेन विचारता विचारतना हांगासर तुजे पती विशयी तुवें सांगलें जायते ताणें तुका सपोर्ट केला अशें तूं उलोवन आसलें आतां प्रस्तुत दिसांनी मुखले खंयचे म्हणे प्रोजेक्ट आसात की ह्या येदोळस 2 पिंतुरांनी तुवें तुळवेंत मागीर कोंकणींत तुवें एक्टींग केल्लें आसा हाचे विशयान कोंकणीच्या पिंतुरान तुका कसो एक अवकाश मेळ्ळो आनी कसो कळसिलो तुवें भुशा सगळ्यांनी व्हडल्या स्टेजीर पळयलां तुका वय तें सांगलें हांवें इंचांड्यांचें म्हळ्यार ते अर्दी कोंकणी आनी अर्दे अशें जालें कशें तें म्हजें पयलें पिंतूर ताच्या उपरांत स्टॅनी अल्वारीस आसा ताणें म्हाका जावई नंबर 1 तातूंत एक ल्हानसो पात्र दिलो मागीर तुळू एक आप्पे टिचर म्हूण सांगून ते किशोर मुडबिद्रे तो असिस्टंट डायरेक्टर जावन आसलो
खंय इंचांड यांच्यात आणि तो आणि रामण्ण म्हणून एकलो कॅमेरामॅन आसलो ताणें म्हाका नंबर सोदून काडून म्हाका एक म्हणजे एल्ले रोल उंड टिचर मालपोलिया म्हणून सो सोनवार दनपोपर्यंत हांव सीएल काडी नासतना सोनवार दनपोपर्यंत हांव गेल्ले आणि तो रोल मस्त सगळ्यांकी पसंत जालो आणि म्हाका कोंकणीन उलोवंक आसलें हांव आनी ती लुसीबाई म्हणून एकली आसली आणि ते कोंकणीन आमकां ते एक्ट करूंक आसलें मसलेच्या मापल्या कडेन सांगात झगड्या आनी इल्लेशें एक्ट करूंक हय, तें भयंकर फामाद वय जाला मस्त वय सो मुवीज तितलेंच मागीर सिरियलां सांगचें जाल्यार चलये सत्राय केल्या विन्सेंटाची मागीर प्रदीप बर्बोजाची म्हाकाय ना तुकाय ना ती म्हळ्यार अर्द्यार बंद पडली पूण परत ती आतां येवचार आसा आनी कंटिन्यू आसा तीच ती येदोळ शुटींग जालां ताचें मागीर वाटारा म्हणली एक फर्स्ट हांवें एक सेकंड पीस नासतना तो गोल्डन स्टार गणेश तो एक्ट करतालो त्या सिरियलांत आनी तो कोडयाळ येयल्लो गर्लफ्रेंडाक आनी घेवन आनी आमकां सोमेश्वरा बिचांत ते शूटिंग आसलें ते एक 4-5 जाणांक आमकां कॉलेज स्टुडंट जाय म्हळें डॉल्लांक खाली उडास आयल्यार एक्टिंगाच्या आयल्यार म्हाकाच फर्स्ट ताणें कॉल करचें सपना येताय गो म्हणालो सो ताणें आमकां आपूण आयलें आमी कुळशेकरचे 4-5 जाण आसले थंय ताका चेडू उदकान पडटा हिरोईन त्या दाळ आमकां एक हिरोईनाक बचाव करूंक हिरो कापोवचे आनी म्हाका सत्तू समजोना मागीर म्हाका तो गोल्डन स्टार जावन पिक्चर पळयतना कळ्ळें आळे ह्या हिरो हांवें एक्ट केला म्हणून तशें एक म्हळ्यार मस्त एक अभिमानाची ओके ओके असल एक जायती सांगती जिनी ಅಂತ ಚಿಂದಿನಾತ್ಲೆ ಬರೆ करताना एक बಣ್ಣದ बदुकू तुमकां जायत्या कडेन ओडूंक येता जायत्या रिसेंटली तुमी पळयल्या गॉडफादर वय वय असली सिरियलां तुवें केल्ली आसाय नाटकांत तूं हुशार आसाय एक्टिंगांत तूं हुशार आसा एमसींत तूं हुशार आसाय सगळ्यांत हुशार आसाय आनी इतले हुशार आसतना थोडे पटी थोडे बेजाराय आसता जिवितांत असली बेजाराय आसा की एक्टिंगाच्या भायर तुका थोडे पटी सपनांक कितें अवकाश मेळटा थोडे कुंकुत्रां म्हणलें आसा असलें न्ही ते सांगतात न्ही ते आयकोनचें सगळ्या कडेन आयकाचें पडटा पूण म्हज्या जिवितांत हांवें काण गेलो एकच उद्देश एकच उतार कोणी कितेंय सांगता म्हूण सांगून कोणाय कितें तूं जियेनाका तुजी वाट सारखी असल्यार खंडीत जावन तुका मुखार वश येत सांगचे सांगूनच असतात म्हणटात वळे तशें तशें गाद सांगची सांगूनच असतात पूण तांच्या मुखार ताणी खंयच्या क्षेत्रांत तुका सकला घाला पळय त्याच क्षेत्रांत उबे रावताय पळय त्या दाळा मा तुजें जिवन सार्थक जावचें ते सेंटेन्स हांवें काण गेल्लें आनी तें आज म्हणसरी हांव तें करनासता हय समा तें आयकोनचें खंयच्या क्षेत्रांत तूं बरें केल्यारय आयकोंक मेळटा पाड केल्यारय आयकोंक मेळटा पूण तें आयकोनचें आमी एका सायडीक दवर न्हू थोडे पोटी फील जाता अशें सांगतात न्ही इतलें कर न्ही म्हाका काही मेळूना न्ही म्हूण बगता पूण आनी एक फावटी चिंतचें खंडीत जावन न्ही 10 जाणां पाड उलयल्यार एकलो बरो उलयल्यार तितलेंच पावता न्ही ओके तसलें एक बरें चिंता तुज्या मतीन आसा ताळो मळो कार्यक्रमा परत एक पोटी स्वागत बाय सपना सल्डाना आमचे संगी हजर आसा हो मंजूर तावन येदोळ असो तिचे कडेन जायते आमी उलयल्या जायते आमी जाणा जाल्या तिणें जायत्या गांवांनी नाटक प्रदर्शन केल्लें आसात दुबईंत तिणें प्रदर्शन दिल्लें आसा सपना 3 नाटक तुवें दुबईंत तुवें प्रदर्शन हाचे विशीं थोडें सांगवेत गे म्हाका तें येतना एक त्या खाडी गांवांत वचून तुका एक अवकाश मेळ्ळो भोवशा जायते जाण अशें येतात आमचो गांवसून भायर वचून एक हांवें भोवून येयचें हें म्हजें प्रदर्शन थंय वचाचें म्हण आतां हें जाता इंटरनेटार आनी पुरा सुलाभ जावन गेलां जाल्यार थंय वचून प्रदर्शन दिवचें कितल्या तेंपाचें सोपान पूण जातना कशें भोगल्लें फर्स्ट ड्रामाक हांव दुबय गेल्ली डॉल्लांक क्लास अशीं तशीं त्या ड्रामाक तें काजाराचें पयलें त्या धाडा जस्ट यूथ न्ही तितलें कांय म्हळ्यार तितलें कांय दुसरें कांय मतींत आसलें जस्ट एन्जॉयमेंटा खातीर गेल्लें आनी मस्त दीस नातले आमी पूण काजारा उपरांत हांव भांगार मनीस म्हणलो ड्रामा आमी 4 कॅरेक्टर आसलीं आनी डेनिस मोंतेरो डायरेक्टर आसलो आनी म्हाका 1.5 घंटो स्टेजीचेर हांगासर उलयता जेडी एक उलो येवन आसा कोणाचो उलो कितें कट जाला वडे सांग त्या दाडा तो ड्रामा इतलो हांवें चिंतलें गी म्हळ्यार चाफराचे ड्रामा थोड्यांक लायक आसतात थोड्यांक ताची भास समजना म्हूण सांगतात पूण आमी दुबईंत तो नाटक प्रदर्शन करतना हर एकल्याच्या तोंडार एकच उतार आसलें की तो नाटक बरो जाला आनी तुमी 4 जाणांनी अशें ती इतले बरें कन्न त्या पात्रांक तुमी एक जीव भरला म्हूण सांगूंक मस्त अभिमान बगता म्हूण सांगून एक उलो येवन आसा कोणाचो पळय हॅलो हॅलो गुड इवनिंग देव बरी सांज कोण उलयतात काय देव बरी सांज देव तुमचें नांव सांगा हांव एवलीन बुशपेतावन एवलीन बाय उलया सपना बाय कडेन उलयचें म्हण म्हाका अरे उलया खंडीत उलया कशी आसा हांव हुशार आसा तुका कितें म्हणाचें हांवें बाय म्हणाचें गी आंटी म्हणाचें गी आंटी आंटी म्हणयत येस येस मस्त एज जाली 60 जाल्यार आंटी म्हणयत न्ही या म्हणयत मागीर तुजे प्रोग्राम बरे येता बरी पदां येतात तूं सांगताय म्हाका
म्हाका लायक जाले म्हज्या भुरग्यांक तुझे सॉंग्स बरे लायक जातात. देव बरें करूं आंटी, थँक्यू. आत्ताय एक सॉंग आल्लो तो आमकां मस्त लायक जालो. ओके, तुझ्या खातीर आमी मागतात आनी कितें मुखार सराजे जायत वा खंडीत जावन आमी तुझ्या खातीर मागतात बरी भलायकी आनी लांब आवको दिवन दितो का. ओके जायत आंटी, थँक्यू तुमकां तशेंच ओके ओके देव बरें करूं. ओके ओके देव बरें करूं. सो एवलीन बशपेतान कॉल कर म्हणाली बरें जालें तुमचे अशें तिणें एक शबासकेची उतरां उलयली. सो तिका देव बरें करूं म्हणटा. सांगात दुबायन तुवें प्रदर्शन तुजें जाल्या उपरांत तिसरे बोटींग केदां दाखयलें. तिसरे पोवटी सेम आमचेच वॉमंजूरचें टीम 1000 पयलीं 1000 जाले मागीर ना 1000 जाले उपरांत मागीर भुरगीं जाल्या. चिंदेन शब्दान करनेन म्हण ओके ओके. ते आमच्या वॉमंजूरच्या आमीच टिमांनी डेनिस मोंतेरो भुशा वामनजूरकारांक दुबायन तुमचे हांगातावन गेल्ले भुरगे आसले आनी तरणाटे आसले ते काम करता वय, सो रावत एक वामनजूरचे तालंताक ते वयर काडूंक प्रयत्न वय, करतात. खंडीत जावनी, खंडीत जायती जावनी. कार्यक्रमात आनी बँडा विशयानी केल्ली आसले म्हण आमी आयकल्यां तशें म्हणटा आसतना एक वामनजूरकारांचो सपोर्ट कसो आहा तुमकां? खंडीत जावनी बरो आसा. हर एक नाटक खंयचेय प्रदर्शन केल्यार भरपूर तांणी सहकार आमकां दिलात आनी मस्त एक्टर्स आसात आमच्या वॉमंजूरांत. आनी आतां कोरोना जावन मात्र आमी इल्ले फाटी सरला नाजाल्यार हर एका वर्सा म्हणल्यार बरी आमी एक नाटक इगर्जेन प्रदर्शित करतले. आनी म्हाका हर एका क्षेत्रांत वॉमंजूर आयले उपरांत म्हज्या म्हळ्यार पाठिंबो दिल्लो जावन आसा म्हजो आप्त मित्र मानेस्त रोशन एम कामत आनी म्हाका मस्त सपोर्ट दिला. तशेंच इतर जणांनी मस्त सपोर्ट दिला. नवरदेक साहिती थंयसर आसा. भुशा तूं काजार जाल्ल्या गांवांक आयल्या उपरांत काजार जावच्या पयलींच्या गांवांत आसतना दोनी एक तालंताचेच गांव कोर्डेल आनी तुका वय तशें जाल्यार तुज्या जिविताच्या वाडावळ्याक हे दोनी गांव हे दोनी फिरगोज्यो मस्त पुरक जावंक पावल्यात म्हण संग अभिमान भोगता. सपना तुवें MC करूंक सुरू करून लगभग एक 16-17 वर्सां जालीं. जायते पर जडलां हांगा अचानक आयिल्लें गे या तूं YCS आसल्यान थंय लिडरशीप क्वॉलिटी जावन आयिल्लें गे या कोणें तरी हूण घाल्लें तुका? ना हें अचानक जावन थंयसर एक आमच्या वाड्यांतच गुरकाराचे घरा तांचे वॉल आसलें आनी त्या दळा म्हळ्यार MC करूंक कोणी मुखार नातल्ली. देखून ताणें म्हळें एक बडी करयत गी म्हणून म्हाका सत्त जावनी म्हळ्यार MC करूंक पयले फावटी आनी म्हाका तितलें धैर्य नातलें. पूण ताणी ती येयली टिचर गुरकाराची बायल. सो तिणें म्हाका सांगलें ना हांव इल्लें बरोवन दिता तुका खंडी जाता तुका म्हूण सांगून. सो थंयतान ल्हानशा मट्टार एक MC प्रारंभ केल्ली. मागीर हांव इतलें म्हणसर पावता म्हूण सांगून खंडीत कळीत ना म्हाका. हांव म्हळ्यार अशें हप्त्या मदें इस्कॉलाच्या टायमार काण घेना पूण सांजेच्या वेळार वा संडेज फ्री आसल्यार मात्र अशें काण घेता. सो मागीर म्हज्या कजनाचें सडावत काजारां आनी फंक्शनां सडाव जावन MC हांवें केला. आतां करनत आसा. डॉन बॉस्कोची वेदी तुजी मोगाची वेदी म्हणून आयकल्या. जायतीं बहुमानां त्या वेदीर जावन तुवें आपणायल्या. थोडे फावटी ती वेदी राखताय सपना बरें पेरा इज्जा म्हणल्यार बरें जालां ते. हय सपना ह्या वेदी विशयी तुका कशी त्या वेदीन कितें पुरा दिलां म्हळ्यार तुजें तालंत जर आसा जाल्यार डॉन बॉस्कोची वेदी हर एक कलाकार उडास करता आनी तुका कशी दी फामाद? म्हजो पयलो ड्रामा तेंचो मामा रिटायर्ड जाता आनी हो ड्रामा हांवें थंयसर कोंकणी नाटक सभाच्या स्पर्धांत हांवें थंयसर पात्र घेतिल्लो आनी थंयसर म्हाका मुखार अवकाश मेळिल्लो त्या ड्रामात हांव आनी थंय म्हाका तिसरें बहुमान म्हणून सांगलें हांवें उलयलें तुमकां. आनी ताच्या उपरांत हांवें सांगलें थंयसर आमकां एक वरेणार जावन डॉल्ला मंगळूर आसलो आनी ताणें म्हाका नेक्स्ट हांव थंय बहुमान काण घेताना त्या ड्रामाच्या हांव नातल्ली पूण आमी बँगलोर आसल्या. आमचे पाटी नाका ड्रामा जावन आसलो आनी आमकां थंयसर बहुमान मेळ्ळें. राष्ट्रीय मट्टाचो ड्रामा स्पर्धा आसलो थंयसर. सो आनी ताच्या उपरांत हांवें साबार हांव YCS आसतना ताच्या की ल्हानप्रायर आसतना जाल्यार आमी संगीत स्पर्धाक येताली हांव थंयसर सिंगींग कॉम्पिटिशनाक कोंकणी नाटक सभेच्या. ताच्या उपरांत साबार नाटकुळे आमी थंयसर प्रदर्शीत केल्या इगर्जेत हांव. मागीर हांवूय वरेणार जावन गेल्या प्लस भाशण स्पर्धांती आमी हांवें पात्र घेतला. जायते तुजे कडेन आनीक उलोवंक आसा पूण हांगासर सांगचें तुका तुज्या प्रकार खंयचे सुलाभाचे नाटकान अभिनय करचें गे पिंतुरान अभिनय करचें गे हे डायलॉग तूं अशेंच सोडटाय न्ही सांगताय म्हणटा म्हळ्यार इतले सलीस जावन तुका येता जाल्यार ते डायलॉग तूं कशे प्रिपेर करताय या कॉन्सेप्ट कसो अर्थ करताय? कन्नडा टिचरांक मस्त इजी म्हणटात असले एक डायलॉग्स आसल्यार तुजी एक कशी आसता ती एक स्वयं तरबेती म्हणटात सेल्फ ट्रेनिंग कशें आसता तुजें? न्ही हांव पयलो म्हाका नाटक लायक म्हूण सांगल्यार थंयसर तुका उक्त्यान तुजें अभिनय दाखोवचें. हांगासर कट आसता न्ही तुजें समज जायना जाल्यार परते कट करतात रिटेक करतात. पूण नाटकांत तुका अशें आत तितकेशें वयर केल्यार
थंयसर तुका दिसता समा लोकांक हांव तो डायलॉग पयले हांव पात्र विचारता डायरेक्टर कडेन म्हाका पात्र कसो गे म्हणून जोर पाट गी तिके पापासो गे वा कशें रडचे गे म्हणून विचारता मागीर डायलॉग हांव वाचता वाचून म्हजे पार्ट हांव अंडरलायन करता ताचे उपरांत हांव तो डायलॉग वाचून म्हजेतल्यागत वाचून डायरेक्टर कडेन पयले विचारता अशें सांगल्यार समज जाता गे म्हणून सांगून नाटक ताचे उपरांत वेदीर आमी ऍक्ट करतना म्हजे की सिनियर्स ऍक्टर आसल्या तांचे कडेन विचारता म्हजें ऍक्टिंग कशें आसा तुमकां काली म्हणी करेक्शन आसा गे म्हणून ते करेक्शन काण गेल्यार मात कंडीस जावनी आनी दुसऱ्यांनी करेक्शन येताना आमी बेजार करनासतना आमी ते काण गेल्यार कंडीस जावनी मुखले अभिनय आमचे बरे जाताले सांगून ताळो मळो कार्यक्रमांक परत एक पावटी अकरेचे पावटी बाय सपना साल्डाना हेचे सांगाता तुमकां सुमेस्ता मोगाचो स्वागत म्हणटा मोगाच्या आयकुप्यानो तुमी फोन करा उलया 6364204949 संख्या जायत्यांनी आज तिचे सांगाता उलोवन तुमचे अभिप्राय वांटून काण घे सपना विशयी तुमकां जायतें कळीत आसा जायत्या पिंतुरांनी जायत्या रितीच्या टीव्ही कार्यक्रमांनी धारावाहिनी तिणें अभिनय केल्ले आसा आनी जायत्या रितीच्या मुखेलपणान ती आशिल्ली आसा सपना जिणेंत आनीक अधुरी स्वप्नां आसा जाल्यार स्वप्नां आनी सपनां ते लागीं घेता शब्द खंयची तरी आसात गे तुज्या जिवितांत वय म्हज्या म्हळ्यार आखेरीचें सोपान म्हणना PhD करीचे म्हणून एक बारी एक आशा आसा पूण ती कितले म्हणसर पावता आनी खंय म्हणसर वचून पावता म्हाका कळीत ना पूण ते एक म्हजें सोपान पळया ओके तूं एक चली आनी तुकाय दोगां चलयो आसात भोवशा आवय एक दुवा आसल्यार मस्त मोग खंय आनी तुजें तालेंत तांचे थंय तुवें कशें रुता केलां या तुजें तालेंत पळोवन ती रुता जावं कशें येतात की समथींग हांगासर येयल्लें ट्रिकी क्वेश्चन तुका वय म्हाका म्हणजे मालगडेन चेडूं सालोनी ते 9th स्टँडर्डांत आसा हांगे उलो येवन आसा हांव तूं भुरगे भशेन उलयता हॅलो नमस्कार 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 कोण उलयतात हांव रोशन कामत वामंजिरो हांव रोशन उलयतां तूं आरजे रोशन आरजे रोशन तूं कामती गेलो रोशन ओके वामंजिरकार तुमच्या वेदीर आसा म्हणून आमकां खबर मेळ्ळी हय KBCच्या अमिताभ बच्चनाच्या हॉट सिटी बरी बसल्या मुखार म्हणजे करा गुड इवनिंग रोशन अभिनंदन पाठवया म्हणून कॉल केला रोशन उलय 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 सांग रोशन सपनाबाई नमस्कार रोशन कामत कसो आसाय तूं कंग्रॅच्युलेशन थँक्यू देव बरें करूं सांग रोशन तू तुझे चरित्र आयकून आसा आमी देव बरें करूं वय रोशन तुवें सपनांक पळयलाय पार्क केलाय आनी ताचे सांगाता तुमी ಒಟ್ಟುಗೆ एका जायते एक्टिविटीसांनी आसतात तुमी एका फिरगजेच्या कुटां बांदून हाडचें जावं पुरो या तरावळ एक्टिविटीसांनी सपनांत थंय पळयल्ले विशेष गुण खंयचे तरी आसात गे रोशन खंयच्या किसय खंयचे ताचे काळ म्हळ्यार ल्हान ल्हान विशयानी तें ग्रस्त ताचे कला जावंक पुरो ताचे टॅलंट जावंक पुरो ते अप्रतिम टॅलंट वंत ते चली ते भुरग्यांचोय जाल्यार एक्ट करता व्हडांचेय एक्ट करता आनी भोव स्ट्रगल करची चली ती हांवें पळयल्ले प्रमाणे खंडीत जावन भोव संतोश जाता आमच्या वामंजिरांत आसा म्हणलें वामंजरची सुनती वामंजरची सून या आणि आमची तू ऍक्च्युली पालदनीची तू ती वय 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 तशें तें बरें ताका टॅलंट आसा खंयच्याची थंय आनी ताका रियेंतल्यांक प्रोत्साह करचे ते एक ताचो उखलो लात आमी आमकां संतोश जालो कित्याक म्हळ्यार आमच्या सांगाता आनी आमच्या कला क्षेत्रान मस्त सहकार दिला ताणें देखून आमकां संतोश आनी ते असल्यार थंयसर कितेंच उणेपण आसचें ना एपिसोड उबरल्या बरी जाता न्ही वय खंडीत वय तशें टॅलंट ताका ताचें टॅलंट ताका आसा आनी दुसऱ्यांचें टॅलंट रुता करचे वय रुता करचे म्हणजे ती एक आशा तिचे तें आसची ती मस्त जाणां थंय आसाना हांव मात्र इम्प्रूव जाल्यार पुरो संवसार तसोच आसो न्ही म्हणटात पूण सपना थंय वेगळेंच पडलें तें ना कोणाची मुखार धरता ते कोणाची ते एक अवकाश आसता वय 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 रोशन मस्त खुशी जाली तुवें सपना विशयी जायत्यो संगती सांगल्यो देव बरें करूं म्हणटा रोशन तुकाय रोशन तुकाय अभिनंदन कित्याक म्हळ्यार तुमच्या तावन बरी बरी कार्यक्रमां प्रसार जातात बऱ्या बऱ्या लिपोवन आसलेल्या टॅलंटांक मनशाची तूं तांच्या जिवितांतली सता तूं भायर काडचे प्रयत्न करता आमकां मस्त संतोश आयच्या दिसा जाल्यार सपना साल्डानाचे ताच्या जिवितांतले सुमार गणिता ती भायर काडचे प्रयत्न जाला तुमचे खंडीत जावन एक आशा आसता खंयची एक वेदी सोडची आनी तसले एक सदान तुमचे सारंग करता आमकां व्हरतो अभिमान कोंकणीतले एक
FM आमच्या आसाम म्हणले आमकां अभिनंदन तुमच्या सगळ्या टिमाक आमी अभिनंदन पाठयता. ओके रोशन देव बरें कर, देव बरें कर रोशन रोशन, call रोशन केल्याक. रोशन Thank देव you so बरें much. कर. सपना बाय बाय बाय. रोशन कामत हाणें उलो दिलो आनी उलयलो बहुशा हो मंजुरांत एक हापूरबायचें नांव हें जावन आसा. हय भुरग्यांचे विशीं हांव सांगून आसलो. होय मलगडे सालोनी 9वे क्लासीन शिकून आसा आनी धाकटें सिमोना 3रे क्लासीन शिकून आसा. धाकटें तिके म्हजे बरीच म्हणी येत ताका सकड्यान ती मुखार वचचे. हय आनी एक उलोवन आसा तुजे कडेन ओके उलोवया. ओके येस हॅलो नमस्कार. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಕ್ಕೂರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಕ್ಕೂರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ರೋಹಿಣಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು 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 ಅವರೇ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಹಿರಿಯ ಹೌದು ಸರ್ ಸಾಹಿತಿ ಹೌದು ಡಿ. ಎಂ. ರೋಹಿಣಿ ಖಂಡಿತ ಅವರೇ? ಕುಡುಪು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮನೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ತುಂಬಾ ಬರ್ಲಿ, ಆಯ್ತು ಸರ್ ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಪ್ನ ಆಗುವ ಆಸೆ ಈಡೇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. प्रार्थने. धन्यवादಗಳು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ जयप्रकाश. ओके जयप्रकाश एकोर ताणें तुजे विशयी आनी तुज्या टिचर विशीं सोदना करनी जालें हांगासर तुज्या भुरग्यां विशयी सांगतना सांगतले तो सांग. होय आणि धाकटे तिकेशे म्हजे बरीच म्हणी येत येदोळसताना मिसेस मीना आनी फॅमिलीन 2 एपिसोडांत पात्र घेतला. होय आनी एक उलोवन आसा आनी एक उलोवन आसा. ओके ओके जय हॅलो नमस्कार. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕುಸುಮಾಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. ಸಕಲ ಕಲಾ ಒಲ್ಲಡೆ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಸಪನ ಸಲ್ದಾನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅವೇ ಇದನ್ನ ಪಾತ್ರಗತೆ ಕಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೇಂಡೆ. ಅವೇ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಅಂತ ಬರೋ ಬಂಗ ಬೂರಿಯ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಸರ್ ಅಂದ ಅಂದ ನಿಖಲ್ ನಾವುಲ ನಿಗಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಈ ಕಲಾವಿದೆ ನಗಲೆಗ್ ಅಂದ ಅಂದ ಅವೇ ದುಮ್ಮಗಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ದೇವಡ ನಟೊನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಾಡು. ಹೌದು ಸರ್. ಸರಿ ಸರಿ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಡಿರೆ. ಹೌದು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್. सो कुसुमाकर कोट्टार तेंत भुरग्यां विशीं उलोवन आसले तूं. होय हय धाकट्यान येदोळस मिसेस मीना एंड फॅमिली तांतू एक 2 सिरियलांत ऍक्ट केला. तशेंच आनी तुका सांगले म्हाका ना तुका ना प्रदीप बरबोजाची तांतू एक ताका एक रोल आसा. सो ते एक सिंग करता मागीर स्टेजीचेर ऍक्ट करता आनी दोगांय म्हजी भुरगीं नॅशनल लेवल कराटे प्लेयर्स. सो अरी एका संगती ती आसात. हय आनी एक उलोवन आसा. हॅलो नमस्कार. ಹಲೋ नमस्कार. ಹಲೋ हॅलो नमस्ते नमस्ते. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್. ಕೇಳಂದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಈಗಿನ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಡದಿಂಚಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ದಾಮೋದರ ಅವ್ರ ಕಡೆ ದಾಮೋದರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬೇಕು ತುಳು ಪಾತೇರ್ನ ಉಂಟತಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನಕ್ಕೆ ತುಳು ನೀರು ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರಿ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲೇಗೆ ಲಾಭ ಜಂಜ ಪಾತಿರಿ ಪಾತೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆ ಅಂಡಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು. ಆವ್ ಸರ್ ಆವ್ ಆವ್ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂದ ಸರ್ ನನಾತಲಿ ಏದಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಡ ನೆನ್ನಂಜಿ ಆರೈಕೆ. ಆವ್ ಸರ್ ಆವ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನೆ. ಓಕೆ 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 ಸರ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ತುಳು ಪದ್ಯ ಪನಲಿ ತುಳು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲ ಪದ್ಯದ 4 ಸಾಲ ಪನಲಿ ಅಂಡದು ಪನಲಿ ಯಾನ್ ಪಂತಿನತ್ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಓಕೆ ಯಾರ್ ಪಂತಿನತ್ ಬೇತೆನೆ ಪದ್ಯದ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಲ ಪನ್ಪೆರ ಅವತ್ತೆ ವೀರೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತ ಅದ ಪನ್ಪೆರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಾಮೋದರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ತುಜೆ ಕತೆರಿ ಮದ್ಮೆದಾಯೇ ಆಯೇನಾ ಈ ಪೊಣ್ಣ ನೊಲ್ಪತು ಏನ ನಾಚಿಗೆ ದಾಂತಿನ ಮದಿಮೆದಾಯೇ ಆಯೇನಾ ಈ ಪೊಣ್ಣ ನೊಲ್ಪತು ಏನ ಪಗೆಲು ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಆಡು ಪತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡೆದಿನ ಮದ್ಮೆಯಾದು ಆಲಾಂಡು ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಓಲಾಂಡ ತೂತಾರ ನಿಕ್ಲು ಪನುವಾರ ಅಲ್ಲೆನು ಓಲಾಂಡ ತೂತಾರ ನಿಕ್ಲು ಪನುವಾರ येस तुझ्याकडे उलयतना अनेक उलोवन आसा तुझे पोवाद आयकतना. हॅलो नमस्कार. हॅलो नमस्कार जोकीम सल्डाना जेपुतावन जोकीम सल्डाना उलया जोकीम सल्डाना. गुड इव्हनिंग मॅडम. गुड इव्हनिंग सर सांगा सर कशे आसा तुमी? हांव बरो आसा तूं कशी आसा? हांव हुशार आसा सर. उलया जोकीम. पोद आयकोन डायलॉग एक बारी खुशी जाली. जय देव बरें करूं. एक तुळू पोदी म्हणे बारी हय सपना आज आमचे सांगत आयला जोकीम तुका कितें विचारूंक आसा सपना कडेन? सर काय विषय काय ना अभिनंदन पाटील तिका
हाय सर बरें मागता जाय सर देव बरें करूं. हाय जाय गॉड ब्लेस यू. येस थँक्यू सो मच. देव बरें करूं जोकीम देव बरें करूं. हय जायते उलो आयले सपना वेळ धांवता वेल्फे म्हणटा वेळ धांवलो कळोंकूच कळना त्या वेळा भितर आमी कितें तरी दिवंक जाता जाल्यार तें दिवंक जाय दिजे म्हणटात जायतें तुवें सांगलें तुज्या जिविता विशयान आनी कितें तुजेर उलोवंक गेल्यार मस्त आसा पूण तुजें जिवीत एक प्रेरण जावंक आसा एक स्त्री जावन एक चली जावन हर एक वांट्यान तुका मेळ्ळी तुवें देणी ती लिपोवन दवरूं नाय या मागीर गळसिता म्हणून नाय अवकाश मेळटना खंयचोय सोडूं नाय तुवें तुवें भुरग्यांक तूं कशें हेरांक एक प्रेरण जावंक अशें येताय आमची तालेंत आमी दंपून दवरचें गी उपरांत गळसिता म्हणचें गी या मेळिल्ल्या वेळार आमी ती सोडूंक नजोत कितें सांगूंक जाय तुका. ह्या वेळार स्त्रियो जावन दी या चेडवा भुरग्यांक एकच उलो दिवचो खंडी जावन आमी स्त्रियो आनी एक चली म्हूण सांगून आमी फाटीं रावचे न्ही. हर एक क्षेत्रांत आमकां देवान आमकां हर एकांक तालेंतां दिल्यांत हर एकल्यांक एक ना तर आनीक थोड्यांक 10-15 सर्ट दिवंक पुरो थोड्यांक एक दिवंक पुरो जाल्यार आमी खंडी जावन आमचे कडेन आसलें तालेंत कोणी आमकां सांगतना आले तुका सिंग करियेत तुका डान्स करियेत तुका आर्टिस्ट जावयेत म्हूण सांगतना खंडी जावन तें आमी सोदून काडल्यार आनी आमी दुसऱ्यांत हांव शिकोवंक मस्त आसा. हांव एक परिपूर्ण न्ही हांव केदाळे म्हज्या भुरग्यांक शिकताना सांगचे ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನಿಂದ ಕೊನೆ ಸಾಯುವ ತನಕ ನಮಗೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಂಟು ಇತರರಿಂದ आम्ही परफेक्ट नाही पूण जाल्यार इल्लेशें तरी ह्या समाजा खातीर जावन दी वा दुसऱ्यां खातीर जावन दी म्हाका मेळ्ळो प्रोत्साह दुसऱ्यांक दिल्यार खंडी जावन तें एक पावटी न्ही केदाळे म्हणी एक पावटी म्हजें नांव सांगतलें हाच्यात रावन हांव ह्या मट्टार आयिल्ली म्हूण सांगून एक सपना न्ही 1000 सपना उदेजे म्हूण तुजी आशा. खंडी जावन हय सपना तूं आज रेडिओ सारंगाक आयले एक घंटो कसो पाशार जालो म्हूण कळोंक ना कशें भोगलें तुका आज आनी एक तुजो जिनिया उदेक हांवें इल्लें तरी एक पिकास काण गेलेलें खोरें काण गेलें पारय काण गेलें उस्तोंक पळयलीं पाळां इल्ली इल्ली उस्तिली हांवें तुज्या जिनिया फाटीं गेल्ल्या बरें जालें कशें भोगलें मोदें तुका डॅडी सोडास आयलो. हय खंडीत जावन न्ही म्हाका असो एक इंटरव्यूक अवकाश दिल्या तुमकां पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमी साबार तालेंतांक हांगासर एक वेदी दितात आनी तांच्या भितर आसली बोगणां तुमी हांगासर व्यक्त करून तांकां एक अवकाश दितात. खंडीत जावन तुमच्या ह्या कामाक तुमच्या ह्या कार्याक हांव तुमकां शाबासकी पाठयता आनी म्हाका असो एक अवकाश दिल्ल्याक आनी साबारांक कळीत आसा लिनेट म्हळ्यार आतां म्हळ्यार सडावो सपना म्हूण कोणी सांगिनात खंय म्हणी मेळ्ळ्यार लिनेट इत्त म्हणचे लिना बाई इत्त म्हणचे आमचे मिसेस मिनाचे बायलांक साबारांक म्हळ्यार टीव्हीर पळयतना वा स्टेजीचेर पळयतना त्या पात्राचो परिचय तांकां कळटा पूण सपनाच्या भितर आसली बोगणां जावन दी दूख जावन दी ते त्या मनशाक मात्र कळचे आनी असले तुमी एक उस्तूंचे प्रयत्न करन आमची आदली बोगणां आतां घालन असलो संदर्भ मेळून आनी साबार जाणांनी कॉल केले हांगासर आमकां एक आनी म्हाका तांणी हिंदू भावांनी कॉल केले म्हणटाना म्हाका खंडी जावन मस्त संतोश जाता कित्याक म्हळ्यार तांणी एक कोंकणी आमी उलयल्या अर्थ करन आमकां तांणी एक कॉल कर विचारले म्हणटाना खंडी जावन तुमच्या ह्या कार्याक हांव बरें मागता असलेच साबार कार्य आनी असलेच मस्त जाणांचे कलाकारांचे परिचय तुम्ही दिवन संवसारभर सगळ्यांचे नाव येवचे बरी करूंक तुमचे प्रयत्न जावन तुमकां सर बरें मागता. हय भुवनेस्तीन सपना साल्डना आयच्या ताळो उमाळो कार्यक्रमांत तूं येवन रेडिओ सारंगाच्या ह्या वेदीर बसले सांगातास दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलार कार्यक्रम प्रसार जावचे आसा त्या देखून तांचे नांवी रेडिओ सारंगाचो निर्देशक बाप मनादीक दोतोर मेल्विन पिंटो निरुडे हाचे नांवी आनी सारंगाचे सर्व सिब्बंदी तर्फेन आयकोप्या तर्फेन आयच्या ताळो उमाळ्या कार्यक्रमाची मनाची सैरीन जावन ह्या हॉट सिटीर बसयल्या तुका देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं रोशन. मोगाच्या आयकोप्यान परत मेळटा येवच्या सोमारा दीस ह्याच वेळार अनेक नव्या सैऱ्या सांगता तोळ म्हणसर आयकत रावा रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी. नमस्कार.